जुआंवाक प्रकाशवणी. बायल आनी आर. चॅप्टर 12. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुन्ना दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंदरी आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बालोंत जावची आसली आनी आपल्या पोरसूत वेणीक लागून ती बोबो उयली मागताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. अवचितूच एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तोकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंपडेन मोलबावेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोंसलावन पितुमेर उडयलो आनी पोरसूत जावची आसली ते बायलेक भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक तिचे मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. तो लोखंडाचे बेटकाटयेन सगळ्या पोरजांचेर राज चलयतलो. पूण ह्या भुरग्याक देवा सोशी आनी ताच्या शिवासना सोशी नीत उबारून व्हेलो. ती बायल आपूण अरण्यांत पळून गेली. थंय तिका 1207 दीस उदार पोसण मेळचें म्हूण देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. उपरांत स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिकायल आपल्या दुतांक घेवन आराचेर झुजलो. आर आपल्या दुतांक घेवन तांचे विरुद्ध झुजलो. पूण हारवले आनी तांकां स्वर्गार आनीक जागो उरलो ना. वरिश्ठ आराक भायर उडयलो. तोच तो आदलो सोरोप आख्ख्या संवसाराक फसयलो तो. ताचें नांव देंवचार आनी सैतान. ताका आनी ताचे बरोबर ताच्या दुतांक खाला प्रितुमेर शेवटिले. तेन्ना स्वर्गार अशें व्हडल्यान म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. आतां की आमच्या देवान आपले पोरजेचें तारण केलें. आतां आपल्या हातांत पदवी घेवन आपूण राजा म्हूण तो दाखयतलो. आतां ताचो क्रिस्त संवसाराचेर आपलो अधिकार चलोवंक लागतलो. कारण आमच्या भावा भयणींचेर आड गाराणें करून तांचेर आमच्या देवाच्या मुर्यान दीस रात आरोप घालतालो ताका शेवटून उडयलो. तांणी मेंढऱ्याच्या रोगता पासत आनी आपले गोवायके खातीर ताचेर जैत व्हेलें आनी मरूंक पर्यान कबूल आसून तांणी आपल्या जिवाची बेपर्वा केली ना. देखून स्वर्गा आनी थंय आसलोल्यांनो संतोश भरीत जायात. पूण प्रितुमेचें आनी समदिराचें कोटा. कित्याक देंवचार भोव रागिश्ट जावन तुमचे मोदें देंवून आयला आनी आपणाक थोडोच काळ आसा म्हूण तो जाणो. आपणाक प्रितुमेर शेवटिलो म्हूण आराक कळ्ळें तेन्ना भुरग्याक जल्म दिल्लो ते बायलेच्या पाळांक तो लागलो. पूण अरण्यांत आपल्या आसऱ्यार उडून वचूंक बायलेक एका वरिश्ठ गरुडाचे 2 पाखोटे दिले. थंय आराचे पिडापिडेंतली मेकळी जावन 3.5 वर्सां तिची बरीच पोरामळ जातली. तेन्ना ती बायल लोटोन वेचे खातीर आरान तिचेर एक उदकाची नोद कशी आपल्या तोंडांतली नेटान शेवटिली. पूण दोतोरी बायलेच्या आदाराक आयली. कित्याक आरान आपल्या तोंडांतली शेवटिल्ली ती नोद दोतोरेन तोंड उगडून गिळ्ळी. उपरांत आर बायलेचेर एकदम तिडलो आनी तिचे उरलोले संस्थीचेर म्हणजे देवाच्यो आज्ञा पाळटात आनी जेजून दिल्ले गोवायकेक विस्वाशी रावतात तांचेर झुजूंक भायर सरलो. देवाचें उतर हें.